नमस्कार, येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। तिजोरेचे खडखडाटात कोविडाचो ताण, सरकारी खर्चाक कातर, डिसेंबर मेरेन नवी खरेदी ना, आमदारांचो 30% पगार वर्सभर कोविडाक, नोकर भरती नवी कामां बंद, पालिकांचो खर्च पालिकांचे माथ्यार। वेर्णा नवे कोविड केअर सेंटर, मांगरावेल्यान गोंयभर 57 केशी, 38 सरकारी स्टाफ पॉझिटिव्ह, मुख्यमंत्री म्हणटा हेल्थ वर्करांची हॉटेलात व्यवस्था, भायल्यान येतल्यांक नवे एसओपी। अंदू सिलेबस, शिकवण्यांची वरां कमी करपाचो केंद्रीय एचआरडी मंत्रालयाचो विचार, मुख्यमंत्री म्हणटा संस्थांकडेन उलोवप चल्ला, चडशा जाणांक ऑनलायन मानवल्ले ना। गांवगिऱ्या वाठारांनी दिसपट्टे नवे कोरोना दुयेंती, लोक आनी पंचायतींचो गांवांनी स्वता जावन लॉकडावन, 70 काणकोण पेडणे दिवचल वाठारांनी गांवचो लोक लॉकडावन मोडात। अयोध्येत राम मंदिर उबारूंक धर्मीक विधी सुरू, शिवरुद्राभिषेक जालो, 2 जुलयाक बुन्याद, 2 मजली राम मंदिराचे खांबे कोरातपाचे काम दीस वर्सां आदींच सुरू। आणि म्हापसा अर्बन गुटलावपाची प्रक्रिया सुरू, लिक्विडेटरान नेमलो स्टॅट्युटरी ऑडिटर, ऑडिटा उपरांत मालमत्तेची मोलावणी, इन्शुरन्सा प्रमाण डिपॉझिट्स जातली क्लियर। तिजोरेत खडखडाट, कोविडाचो ताण, आता खर्च कपात, नवी कामां, नवो भांडवली खर्च, कामांक रिणां, खरेदी डिसेंबर मेरेन बंद। मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाक सांगले। कृषी उत्पन्न मार्केटिंग कायद्यात केंद्राच्या दुरुस्तीचेर गोंयचो शिक्को, आमदारांचो 30% पगार वर्सभर कोविड फंडाक, नोकर भरती बंद, मजगती पालिकांचो खर्च तांचे ताणी पळोवपाचो, सरकाराक जमपाचें ना म्हूण डीएमएचे फर्मान। एग्रीकल्चर प्रोसिजर एंड लायव्हस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन अमेंडमेंट हाडलेलो आसा एपीएमसी एक्टाक, परत एक नवीन अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा अंडर सेंट्रलाचो अमेंडमेंट आसा, ताच्याच बेसिसाचेर परत एकदा अमेंडमेंट केला। 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो फाटले तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकांच परत एका वर्सा खातीर तेंची अपॉइंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड। Specific rationalization of the expenditure due to the current COVID-19 crisis in the state. First, the defer the expenditure sanction for all the capital works and which have been granted administrative approval for all the state government departments, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Second, defer the recruitment of all the government department and autonomous bodies, state PSUs, local bodies receiving the grant from the state up to the December 2020. Defer the project-specific borrowing of all the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Ban on the foreign tours, non-essential domestic tours funded by the state government till December 2020. Compulsory travel by economic class for all elected representatives, officials of the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies while travelling by air till December 2020. Ban on the purchase of the items, furniture, cupboards and all the electrical equipment, computer printers, photocopiers, xerox, air conditioners, telephone instrument machines and office vehicle staffs. हाच्या व्यतिरिक्त आम्ही सगळ्या आमदारांचो म्हणजे 30% ऑफ द सॅलरीज ही एका वर्सा खातीर, इट इज नॉट फॉर द 1 month बट एका वर्सा खातीर जी आसा ही सीएम रिलीफ फंडाक गेल्ली आसा। ताज्या भायर हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जे 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान आमदाराकूय मेळटालें ते कट करून, म्हणजे ताजो प्रपोजल मूव जाला, अजून फायनलायज जावंक ना, म्हणजे सेक्रेटरीच्यान येवपाचो आसा। इट इज एट पार विथ तो थोडोसो तो उरला प्रोसेस, इट इज कमिंग एट पार विथ द बँक रेट ऑफ इंटरेस्ट। सरकार सापूच जर्जर जाला, खर्चाची कापाकापी थळाव्या संस्था मेरेन पावली, आता नगरपालिकांनी स्वताचो खर्च स्वता सांबाळपाचो, तुमचे कितें ते तुमी पळयात म्हूण डीएमएचे मुरगांव पालिकेक फर्मान। म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्नमेंट लॉकडावन करूंक शकना, तेंचे म्हाका दिसता फायनान्शियली कंडिशन सारखे ना, तेका लागून तेंच्यांनी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन दिला की
आपापली म्युनिसिपालिटी आपणा पेमेंट आपणी करपाचो आणि म्हाका आमची म्युनिसिपालिटी 1,30,00,000 सुमार मंथली पेमेंट जाता. हांव सांगूंक सोदता की म्हटल्यार पेमेंटाच्या परस आमच्या हेल्थाची काळजी घेवंक जाय. DMA म्हणटा की हेल्थ इम्पॉर्टंटूच पूण सायड बाय सायड काम करून आमी चलपाची गरज आसा. सांगचे म्हटल्यार म्युनिसिपालिटी कडे सॅलरी घालपाक पयशे व्हेरी डिफिकल्ट जमना. हेचे कारण एकूच की जो आमकां एक्चुअली आमकां एक ग्रांट्स गावतलो, ऑक्ट्रॉय आमकां ग्रांट्स गावतलो आणि त्या ऑक्ट्रॉय ग्रांटाचेर आमी सॅलरी सारकी डिस्ट्रीब्यूट करताली. ते ऑक्ट्रॉय ग्रांट्स आमचो बंद जाल्लो आसा. जेन्नासून GST जाल्ले ते ऑक्ट्रॉय बंद. जेन्ना फर्स्ट ऑक्ट्रॉय म्हणटालो तो टायप ऑफ टॅक्स, पेट्रोलियम टॅक्स तो टॅक्स पयलो फक्त वास्को म्युनिसिपालिटीक गावतालो. तो गव्हर्नमेंटान तो आपूण स्वता घेतलो आणि बाकी सगळे म्युनिसिपालिटीक डिस्ट्रीब्यूट करपाक लागलो. जेन्ना जो तो टॅक्स आमकां गावतलो तेन्ना आमकां कांय टेन्शन नासलेलें. पूण आतां आमकां येतलो अशी परिस्थिती जाल्या की आमकां सॅलरी घालपाक आमच्या चेअरपर्सनाक व्हेरी डिफिकल्ट टफ टायम आसा. इतले मजगतीं गोंयांत 91 बारीक सारीक वाड्यांनी वीज पुरवणेची वेवस्था करूंक बुधवारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. ह्या वाड्यांचेर लाट पावली काय गोंयांत खंय भौशीक वीज पुरवणेचे टार्गेट 100% पुराय. गोंयांत जर वी claim 100% electrified, there are some places still which are not electrified. म्हणजे there are 91 hamlets in Goa. There may be 2 houses, 1 house or 3 houses or 4 houses, maximum 7 घरां. असे 91 hamlets हांवें आयडेंटिफाय केले जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो. कित्याक आमी इलेक्ट्रीक 100% इलेक्ट्रिफाय म्हणटा पूण अशें नाशिल्लें. हे धनगर समाजाचे लोक वयर रावताले आनीक मकटगरी म्हणून आमी सदांच तेजे पेपर वाचता तुमच्या न्यूज पेपरांतल्यान, तांकां ना. सो तेणें कोणें तरी तेन्ना कोणा LED तांकां सोलर पॅनल दिली ती कोण मेंटेन करना. सो आज कॅबिनेटान एप्रूव केला दॅट वी वील रीलूक, वी वील रिइन्वेंट, रिचार्ज, मेंटेन फॉर 5 years. और आज एप्रूव केला सो वील बी रिमुव्हिंग द टेंडर आणि तेन्ना आमी वी वील ऑल गोवा वील बी 100% इलेक्ट्रिफाईड. ओके, प्रोजेक्ट कितलो हेजो तो? सो एवरी इट विल बी अराउंड लेस दॅन 1 crore. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. वेर्णा नवे कोविड केअर सेंटर सुरू जाता. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलें. मांगरा वेल्यान गोंयभर 57 केशी पावल्यो. 38 सरकारी स्टाफाक बादल्यो. पोस्ट कदंबातूय पॉझिटिव्ह. हेल्थ वर्करांक चड. हेल्थाचे एकूण 30 जाण. हेल्थ वर्करांची आतां हॉटेलांत व्यवस्था. घरा वचूंक मेळचें ना. भायल्यान येतल्यांचे थर्मल स्कॅनरान स्कॅनिंग, क्वॉरंटीन, कोविड टेस्टिंग, नवी SOP. कोरोना दुयेंती एक कडेन पातळटात ते पळोवन सरकार आतां वेर्नाय कोविड केअर सेंटर सुरू करता. मांगूर हिलार गेल्ल्या हेल्थ वर्करांक कोरोना जावन गोंयभर पावलो म्हूण आतां हेल्थ वर्करांची सरकाराच्या खर्चान हॉटेलांत रावपाची वेवस्था. तांकां घरा वचूंक मेळचें ना. जाल्यार केसीस फ्रॉम आउटसायड गोवा, गोंयाच्या भायल्यान आतां पर्यंत येयले पॉझिटिव्ह म्हणून आयले ते 108. 2 ड्रायव्हर्स आनी 1 पेशंट म्हणून आयिल्लो. हे 3 मनीस जर सोडले जाल्यार हे सगळे गोवन. आतां केसीस लिंक्ड विथ द मंगूर हिला खातीर लिंक जावन वेगवेगळे केसीस पॉझिटिव्ह आयल्यो त्यो कितल्यो तर 57. आतां हितूर हेल्थ वर्कर्स जे आहा पळय न्ही, हेल्थ केअर वर्कर आमच्या 19 पॉझिटिव्ह जाले. रिलेटिव्ज ऑफ दॅट हेल्थ केअर वर्कर्स हे 11 पॉझिटिव्ह जाले. KTCचे एम्प्लॉईज 4 पॉझिटिव्ह जाले. आमचे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज स्टाफ 4 पॉझिटिव्ह जाले. आमचे कोविड हॉस्पिटल itself having the capacity of 220 bed. आता आमी कोविड केअर सेंटर सुरू केला. कोविड केअर सेंटर खंय सुरू केलें आमी तर PSC शिरोडा हांगासर 220 बेडाचें प्रोविजन हे 250 बेडाचें प्रोविजन हे शिरोडा आसा. नवीन आमी कोविड केअर सेंटर सुरू करता. आमी वेर्णा एक हॉस्टेल पळयलां विच इज इन आयसोलेशन हितून. थंयसर आमचे कडेन परत 220 बेडाची सोय आसा. नाव वी मेड कंपल्सरी for all the staff, those who are working in a COVID and COVID related hospital, okay, they will be staying there only. कंपल्सरी म्हणजे हाज्या फुडें कोविड रिलेटेड जितके आमचे काम करतात तितके सगळे जाण कंपल्सरी आमी ज्या जाग्यार तांची आयदर हॉटेल आसतले किंवा आमचे गेस्ट हाऊस आसतले ह्या ठिकाणी वेवस्था केल्या थंयसर कंपल्सरी रावतले. भायल्यान येतल्यांक आतां नवे SOP. ताका आमी 3 ऑप्शन दिता. जो असिम्टोमॅटीक आहा ताका, जो सिम्टोमॅटीक आसा इज कंपल्सरी इन आयसोलेशन एंड टेस्टेड बाय अस. असिम्टोमॅटिकाच्या भितर the produce a COVID negative certificate issued by an ICMR approved lab not more than 48 hours prior to the arrival in Goa. तेणी आपली 48 hours पयली केल्ली ICMR approved लॅबाची सर्टिफिकेट हाडपाची आनी तेणी डायरेक्ट नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडपाची. ही कॅन एंटर इन टू द गोवा. सेकंड,
go for a mandatory 14 days home quarantine, and they will be stamped and their family members will also be required to maintain the home quarantine. If a person does not have a proper arrangement at his or her place of the residence for the home quarantine, he or she can opt a paid institutional quarantine for the 14 days. आमी ज्या मनशाक घरान होम क्वारंटायन म्हणून धाडटा ताच्या घराचेर होम क्वारंटायन हो स्टिकर लायलो वयतलो, तेणी 14 दीस आपल्या फॅमिलीच्या सहित होम क्वारंटायन रावचो पडटलो. इन केस ताच्या घरात व्यवस्थित फॅसिलिटीज ना, ताका ऑप्शन ओपन आसा, तेणी पेड इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायनाक वचूं येता आनी तेणी वयचो, हें म्हणणें आमचें. Opt for giving a swab and getting a tested at the cost of rupees 2,000 and being a paid the institutional quarantine till the test result come. स्वता तेणी 2,000 रुपया पेड करचे, थ्रोट स्वॅब दिवचो आनी टील ताजो रिजल्ट येता म्हणसर तेणी इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायनात पेड इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायनात रावचो. म्हणजे 2 दीस कदाचित ताका मॅक्झिमम 2 किंवा 3 दीस रावचो पडत, तें ऑप्शन तेणी चूज करचें आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ताणी फुडें वयचो. विदेशांतल्यान येवपी तारवटी सकट सगळ्यांक वेगळी असपी. जो मनीस फॉरेन कंट्रीन आसा, मागीर तो सीफेरर आसूं किंवा बाकीचो कोणूय आसूं, तांच्यांनी नवीन SOP प्रमाणे टेस्ट कंपल्सरी करचीच पडटली. ओके, टेस्ट केल्या उपरांत तो नेगेटीव येयलो जाल्यार ही कॅन गो फॉर द 14 days होम क्वारंटायन विथ फॅमिली न्ही? विथ फॅमिली होम क्वारंटायन. नाजाल्यार ताका नासत ताजो दुसरें ऑप्शन पयलींचें आहा पळय न्हू, टेस्ट करून तेणी 7 days फॉर द इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायन, 7 days फॉर द होम क्वारंटायन, तो पयलींचो SOP चालूच आसा. ताच्या बरोबर ऑप्शन दिला, रावचोच पडटलो. आतां टेस्टीचो रिपोर्ट येवपाक जर 2 दीस लागले जाल्यार 2 दीस उरतलोच न्ही. Okay. So that was the same thing what I was asking you, sir. क्वारंटाईन कंपल्सरी ना ना, टेस्ट नेगेटीव येयल्या उपरांत सुद्दां हेका जो आसा पळय न्ही, जो येस एब्रॉडच्यान येयला, ताका 14 days क्वारंटायन कंपल्सरी. विजय म्हणटात 2 महिने लॉकडाऊन करून गोंयांत परिस्थिती हाताळिल्ली, सरकारान सगळे वगडायले. भायल्यान येवपी गाडयो बंद करून खंय गोंयकारांनी भायर सरचे पडटले. कुयदाद आमी 60 दिसांक घेतली, सगळ्यांनी वॉलंटरीली घेतली. ही सरकारान काबार केल्ली आहा बिकॉज ऑफ इट्स इनएफिशियन्सी, नॉन ट्रान्सपेरंट मॅनर ऑफ फंक्शनिंग अँड अनअकाउंटेबल गव्हर्नन्स. आनी आतां उठपाची गरज आहा. हे सगळे गोंयकारवादी शक्ती आतां एक जावन I think they will have to come out on the streets, on the border, on the railway stations and say enough is enough. आमकां ह्यो ट्रेनी नाका, आमकां ह्यो गाडयो येता त्यो नाका. ना जाल्यार म्हाका हें चड करून जें वल्नरेबल सेक्शन आहा, 65चे वयर आशिल्ले आनी 10 वर्सांचे कमी आशिल्ले, हांकां हांची धडगत ना. Silence is consent. They are agreeing that they want to do herd immunity, that their target is herd immunity. In these circumstances, I would like to ask the Chief Minister, how many Goan lives are expendable for him? ही पहिली स्टेज, community transmission is the first stage. Death follows. कितले म्हणून तो लिपयतलो की सगळे इन्फ्लुएन्झा आनी खंयचो सगळ्यो न्युमोनिया म्हणून. हर्ड इम्युनिटीच्या नांवान गोंय स्विडनाचे वाटेर वता म्हूण कोंगूरचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीसाची शिटकावणी. It is very dangerous to depend on herd immunity. Sweden is one country that went for this. If you remember, Sweden didn't put any restrictions on their people, and they were expecting, as per herd immunity concept, 70% of the people should be infected. In Sweden, after 3 months, only about 7 to 8% have been infected. So their herd immunity experiment has failed. Now, Goa and I think India is also trying to do that. DMA आणि मुरगांव पालिकेची लॉकडाऊनाचेर चर्चा करूंक मिटींग जाली. So we have to continue to learn to live with it. Okay, cases even if they come, we have to ensure that they get the care. Those with symptoms get the care. We cannot go for complete shutdown. In fact, if by this measure we will have police will have to also shut down, health will also have to shut down. So I don't think municipality shutting down, which provides an essential service, is an option. And we have to take care, and we have to ensure that we learn to live with it. That is the message, I think, and we had a very good discussion on this.
तेका लागून म्हाका दिसता हांव एक खंय तरी स्पेशल मिटींग मागोवची पडटली. सगळे 25 कावन्सिलर जाय पडटले. हो DMA इमर्जन्सी येयलो आनी तो सडनली कावन्सिलरांक कॉल करून आपयले. म्हाका दिसता सगळे कावन्सिलर नासलेले, एक 10-12 कावन्सिलर आसले. स्पेशल मिटींग डिस्कस करूनच आमी खंय तरी डिसिजन घेतले की फ्रुट्स जावं तूं व्हेजिटेबल मार्केट, संडे मार्केट, मॉडर्न मार्केट कशें ओपन करपाचें. मांगरावेलो लोक लॉकडाऊन सदळ करात म्हणून मागतात. सरकारान दिल्ले तांदूळ आनी दाळ कांय लोकांनी भायर मारली. ताचेर आदलो आमदार जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा लोकांनी फ्रस्ट्रेट जावन उडयले आसतले. खाने का क्या हम लोग, खाने का क्या हम लोग, गरीब लोग है हम लोग. ओपन करो, सब ओपन करो. हम लोग को काम भी बंद है, सब भी बंद है, काम भी बंद है. हम लोग क्या खाएगा? लाके देता ना, लाके देता क्या? खाने का हम लोग भूखा रहने का हम लोग भूखा रहने का. बच्चों ने एक दूध, बच्चा लोग दूध. म्हणटकच हेजेर जो इस्टाफ जे मारलेले ते सारकें मारलेले, पण एकूच हेजेर मातशें चुकलां म्हणटा तें हें की लोकांक फावो जेवणाच्यो वस्तू तुमकडे पावोवपाक जावंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी एक बेजार जावन हें जेवण दिलोलें तें घायलां. अशें एक्चुअली करपूय न्हू. जेवण हावपाची वस्त ती गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी दिसपट्टे नवे कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती सापडूंक लागिल्ल्यान त्या वाठारांनी लोकांनी स्वता जावन लॉकडावन सुरू केलां. कोरोनाक आळबंद हाडपाक थळावे लोक तशेंच पंच सरपंचांचो फुडाकार. 70 काणकोण, पेडणे, दिवचल वाठारांतल्या गांवांनी लोक लॉकडावन मोडात. 70 सांगे, काणकोण, फोंडे, पेडणे वाठारांनी कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती सापडूंक लागल्यात. ह्या वाठारांतल्या लोक आनी पंचायतींनी खबरदारी म्हूण स्वता जावन तांच्या वाठारांनी लॉकडावन सुरू केल्यात. आनी जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळपाक काणकोणां तरी अशी परिस्थिती तेन्ना नासली. काणकोण सेफ आसले अशें लोक धरताले आनी काणकोण आतां लोकांक दिसपालें काणकोण सेफ ना, काणकोण अनसेफ मार्गाचेर गेला. आतां आमी नगरपालिका, श्रीस्थळ, आगोंदा ह्या इतल्या लोकां कडेन आमचो कॉन्टेक्ट जाला आनी आमी तशेंच पैंगीण आनी लोलये पूण एक पंचायत आहा तेय बी आमचे बरोबर आसतले. तेय बी आमकां सहकार्य करतले लोकांक काणकोणीच्या, तेय काणकोणी लोकां बरोबर आसतले अशी आमकां आशा आसा. अवेरनेस म्हणून त्या गोष्टीचो म्हणून आमी सगळ्यांनी आज सगळे लोकांनी बाजारकारांनी जावं भाजीवाल्यांनी जावं कोण दुकानदारांनी जावं तेमी स्वता येवन आमचे कडेन हे प्रश्न मांडले की आमी बंद दवरता म्हणून. बंद करता म्हणून हेतू कोणाकूच कोणी फोर्स केल्लो ना बंद दवर म्हणून. जे लोक आमकां स्वता मेळ्ळाय हे बंद करतले म्हणून. कित्याक हो एक 4 दीस पसून जरी घराडेन जरी उरलो तर हो बाजरा पसरपा ना. कितें कोरोना हो बाजरा पसरपा ना. निर्णय घेतलो. सरपंचान आमच्या फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, आमदाराक फोन करून तेचे घर किंवा मार्केट एरिया आसा ही फूल सॅनिटायज केल्ली आसा. पोलिसांची गस्ती बी ते ना अशें कांय ना. गांवांतले लोक आमचे सुशिक्षीत आसतात, समंजस आसतात, तांकां बरे वायट गोश्टी सगळे कळटा. ना पण पोलिसांचे कितें पेट्रोलिंग करतात का कितें म्हणटा? पुलीस आपलें काम योग्य रितीन करता. त्याच बरोबर त्याच्या उपरांत आमी परते ठरयलें की सगळे हे शॉपां बी आहात ती ताबडतोब बंद करपाची म्हणून. तशें आमी ठरोवन सगळे बरोबर वचोन सगळे शॉपवाल्याक सांगले. तेंच्यांनी आमच्या उतराक मान दिवन ताबडतोब शॉपां बंद केली. न आमकां आणखी काय ह्या विचारता. आनी तशेंच लोकांनी इतलो सहकार्य इतलो केलो की लोक आमी सांगल्या उपरांत रस्त्यार सुद्दां कोण रावंक ना, सगळे आपापल्या घरांनी गेले. गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की जे तुमी टेस्टिंग करता जे हे घेता तेजे रिजल्ट्स तुमी रोखडे 24 आवर्सा भितर नाल्यार 48 आवर्सा भितर येवपाक जाय. आनी तुमी पुलीस जे आसा पुलीस अधिकारी तांकां गियरअप करपाक जाय. ज्या फॅमिलीची तुमी टेस्टिंग करता एटलिस्ट 2-3दां तेणी पुलिसांनी येवन सांगपाक जाय. भले तुमी पंचांक सरपंचांक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या पूण पंच सरपंचाची ड्युटी भायर पुलिसांचोय सपोर्ट आमकां जाय आसता. कित्याक आमी दिसभर तांकां रावन पळोवंक शकता, रातचे तांकां कोण पळयतलो
किंवा एक पंचाक म्हाजीच एरिया धरलेला म्हाका एक वॉर्ड आसा 3 किलोमिटर पयस आनी एक वॉर्ड आसा 3 किलोमिटर पयस. सो हांव एक वॉर्डान रावतलो तर तेंचे हितून भोंवत रावतलो. जे आमी पाळये लॉकडावन केला ते चावडेर ह्या गांवान कोणागेर तरी रिलेटीव येयल्ले आनी ते पॉझिटीव गावले. तेका लागून आमी पाळये बंद दवरला. हय, लॉकडावन दवरितले आमी. केसी वाडत जाल्यार आमी लॉकडावन दवरितले. पंचायत बंद म्हणल्यार आमी सद्या बाजारूच बंद केल्लो आसा. जी शॉपां आसा ती बंद दवरलेली आसा. कित्याक शॉपांचे लोक येता न्हू, तेका लागून आमी शॉपां बंद केल्ली आसा. शॉपवाल्यांक सांगला की फाल्यां बेश्टे कोणाक जर व्हायरल जाला आनी तो जर तांकां मेळ्ळो जाल्यार सगळे पाळये सगळ्याक पसरतलो न्हू, तेका लागून आमी बंद दवरला. म्हळ्यार तेंचो रिपोर्ट पळोवया कसो कितें येता तो आनी मागीर व्हडलो डिसिजन घेवया अशें म्हणटा. सत्तरीत मोल्ले, केरी, पर्ये वाठारांनी थळाव्या पंचायतींनी लॉकडावन केला. गांवच्या लोकांचोय लॉकडावनाक रिस्पॉन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अयोध्येत राम मंदिर उबारूंक विधी सुरू. ब्रेस्तारच्या मुर्तार शिवरुद्राभिषेक घालो. बुन्याद 2 जुलयाक. सुप्रीम कोर्टान बाबरी मशिदीक अयोध्येत वेगळे कडेन जमीन दिवन कडेक काडिल्ल्यान राम मंदिराचो मार्ग मेकळो. सरकारान नेमिल्ल्या राम मंदिर ट्रस्टा वरवीं काम चल्लां. 2 मजली राम मंदिराची लांबाय 280 फूट, रुंदाय 140 फूट आसतली. ताचे खांबे कोरातपाचें काम 30 वर्सां जालीं चल्लां. आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ बराबर चल रहा है. यज्ञ भी रोजाना होता है विघ्न निवारण के लिए. आज भगवान शिव जी का अभिषेक होगा. इच्छित फल बिन शिव वराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे. करोड़ों जोग यज्ञ जप तब किया जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. शिक्षणीक वर्स फुडें धुकलिल्ल्यान सिलेबस आनी शिकवण्यांची एकूण वरां कमी करपाचो विचार चल्ला. 15 ऑगस्टा उपरांत स्कुलां सुरू जावये म्हूण केंद्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल उलयला. मुख्यमंत्री म्हणटा शिक्षणीक संस्थांबरोबर चर्चा चल्ल्या. पालक, शिक्षक संघ, हेडमास्तर, शिक्षक आनी मॅनेजमेंटा कडेन खंय उलयतात. कळटा ते प्रमाण ऑनलायन शिकोवप चडशे शिक्षक संस्थांक मानवल्ले ना. HRD मिनिस्ट्रीन म्हटलं 15 ऑगस्टा उपरांत स्कुलां सुरू जातली तो पयलीं डिपार्टमेंटांनी स्कुलां कडेन बी कन्सल्टेशन प्रोसेस सुरू करचो म्हणून. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सगळ्या स्कुलां कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा. सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन स्टेक होल्डर्स, हेडमास्टर एसोसिएशन, मॅनेजमेंट एसोसिएशन हांच्या कडेन उलयता आनी ताचे म्हणून डिसायड केलें. इतल्या मजगती कोविडाक लागून नवीन शिक्षणीक वर्स सुरू जावंक कळाव जाल्ल्यान सरकार अभ्यासक्रम आनी शिक्षणाची वरां अनुजे शिक्षणीक वर्सा उणी करपाचो विचार करता, अशें केंद्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकान म्हणला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. RBIन म्हापसा अर्बन बँक बंद करपाचो आदेश दिल्या उपरांत बँकेचो वेव्हार गुटलावंक सुरवात जाल्या. सरकारान नेमिल्लो लिक्विडेटर दौलत हवालदारान चार्टर्ड अकाउंटंट गौतम सरदेसायाक बँकेचे ऑडिट करूंक स्टॅट्युटरी ऑडिटर म्हूण नेमला. बँकेचे मालमत्तेची मोलावणी जावची आसा. उपरांत इन्शुरन्सा प्रमाण डिपॉझिट्स क्लियर करतले. बँकेत सुमार 1.25 लाख लोकांची 350 कोटींची डिपॉझिट्स अडकल्यांत. मोटरसायकल पायलट, रिक्षा, टॅक्सी ड्रायव्हर आनी सेल्फ एम्प्लॉयड म्हूण गाडयो चलयतल्यांक टॅक्स बेनिफीट दिवन सरकार थारावंक सोदता. लॉकडावनात अर्थीक पॅकेज दियात म्हूण सगळे जाण मागताले. मुख्यमंत्री म्हणटात सरकारा कडच्यान तांकां कितें टॅक्स बेनिफीट दिवंक मेळटात जाल्यार ताचो विचार करता. कळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा 50 ते 60% बेनिफीट आसतलो. टॅक्सीज दी खूब जाण टॅक्सी आसतलो, रिक्षाकार आसतलो, पायलट आसतलो, बाकीचे सगळे गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें तांकां टॅक्स बेनिफिट्स जे रिलीफ करपाक मेळटा पयलीं ताचो गव्हर्मेंट विचार करता. थोड्याच दिसा भितर आमी डिक्लेअर. What tax they are paying 100%, it will be deducted to 50 or 40%. So 60% माफ करतले तांकां. That depends on the finance minister, that is chief minister. So ताका कडेन फायल पावली काय तो डिसायड करतलो. तितून सगळे घटक आहा, right from motorcycle pilot up to truck owner. So तांकां मेळोनी न्हू बेनिफीट. आमी म्हणटा की आमच्या लोकलाक जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता ताका बेनिफीट मेळपाक जाय. तितून बाकीचे आनी कितके एक वन एट अ टायम ट्युरिझम इंडस्ट्रीचे बेनिफीट मेळपाक जाय.
खबरांक सोंपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.